आमी कोंकणी भाशे लागून प्रांता लागून झगडले कित्याक लागून हो आसपा जाय म्हूण एक कोंकणी लोकांचो प्रांत. आमी खंयचीय भाशा उलोवं, आमी इंग्लीश उलोवं, मराठी उलोवं, कोंकणी उलोवं, पुर्तुगेज उलोवं, पूण हो जावपाक जाय म्हूण कोंकणी लोकांचो प्रांत. आनी हांव तरी तयार ना टू चेंज द डेमोग्राफी ऑफ गोवा. हो आसपाक जाय, रावपाक जाय हो कोंकणी लोकांचो गांव. आमी झगडपाक जाय आज फाल्यां परवां. ज्यो आमच्यो पिढयो मुखार येतले तेमकां हो जागो सांबाळपाक. आनी ही लढाई ही झगडी आमची कित्याक टू प्रोटेक्ट दीस गोवा. हे आमचें गोंय, हे आमचें गोंयकारपण. आनी आमकां जाय तुमचो हितून तेंको. आमकां जाय आमच्या गांवांनी लोकांनी जागृत जावपाक जाय म्हणून. आनी केन्ना लोक जागृत जातात? लोक जागृत जाता जेन्ना तांकां कळून येता आपल्याचे हक कितें म्हणून. वॉट आर माय रायट्स. मग कोण म्हणटा टावन एंड कंट्री प्लॅन डिपार्टमेंट पास केला, पंचायतीत करतलो ते व्हड केलो पंचायत दिवं काय म्हणून. ग्राम सभा ऑफ द पंचायत has absolute rights. हे अजून आम्ही शिकलो ना. nobody is studying this. जर तर ग्राम सभेन ठराव घेतलो, pass the resolution that this kind of development will not take place, that development cannot take place. हे आसा आमच्या विलेज पंचायत ऍक्टा प्रमाणे. आणि आमकां लोकांक खबर नाही. आता सेक्शन 39A कोटा आसा, सेक्शन 17(2) कोटा आसा, सेक्शन 17A कोटा आसा. तर लोकांनी एक ठरवपाक जाय की जो पर्यंत केस ग्रामपंचायत ग्रामसभेत की जो पर्यंत until High Court decides this matter, it will not grant permission. So carrying capacity जो आसा न्ही is a very important aspect. आणि आम्ही मुख्यमंत्री एकूच सांगले की हे बजेटीन तुम्ही प्रोवाइड फॉर provisions for carrying capacity in the villages. एक पैसो is not provided for in the budget. आणि हो आम सांगता भिवपाची गरज ना म्हणून. हो आम सांगता भिवपाची गरज ना म्हणून. हो आम भिवतात की हे आमचें गोंय आमचें उरपाक ना म्हणून. आम भितात that the face of this land will change forever. Change जाला. But आमी आतां एकठांय जावपाक जाय. We have to come now together.